नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। खाणेपारा उदकाची पायपलाइन फिटिंगाचे कामाक नेट लाइन जोडपाचे काम निमणे सांजे उसरा सुरू। पणजे तिसवाडी घराघरांनी नित्या भशेन उदक पावंक बुधवार उजवाडपाची चिन्हा। कोल्हापूर, बेळगाव, सांगली उदकापना ऐन श्रावणात भाज्या बरोबर कड्डणाकूय उजो। मालवाडे वाडले, रेटीक उजो चौथी मेरेन परिस्थिती निवळत म्हणून बाजारकारांक आशा। हॉस्पिसियोचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावणाक सरकाराची आता नोव्हेंबराची नवी डेडलाइन। नोव्हेंबरात पुराय हॉस्पिटलाचे शिफ्टिंग करतले नवे बिल्डिंगेत, म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नेहरूक लागून काश्मीराचो मोठो भाग भारतापासून पयस। नेहरूचे मोठ्या इतिहासीक चुकीक लागून पाक व्याप्त काश्मीर। पणजे बीजेपी आमदारांच्या बौद्धिक कार्यशाळेत उलयलो शिवराज सिंग चौहान। आणि YSCA बास्केटबॉल सर्तीत हुपर्स आणि लाइफ चेंजर्स वस्ताद। खाणेपारा उदकाची पायपलाइन फिट करपाच्या कामान आयतारा सांजे नेट धरलो। पुराय पणजे आणि तिसवाडी तालुक्यात घराघरांनी नित्या भशेन उदक येवंक बुधवार उजवाडपाची चिन्हा। आयतारा सांजे उसरा लाइन जोडपाचे काम सुरू जालें। सोमारा सांजे मेरेन टेस्टिंग जातलें। मुख्यमंत्र्यान सुवातेर वचून परिस्थिती पळयली। ताका मंगळारा उदक सोडपाची आशा। मात उदक सोडलें तरी ते लोकांच्या घराघरांनी पावंक मंगळार रात वा बुधवार उजवाडटलो। आयतारा सकाळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केरिया खाणेपार पायपलायनीचे सुवातेर वचून कामाचो अदमास घेतलो। मुख्यमंत्री सोमार मंगळारा उदक सोडपाची भाशा करता। सोमार दीस सांजचे म्हणटा आमी, बट करून तें मंगळार दीस पर्यंत तरी जावपाक जाय, कारण ज्या पद्दतीन हांव काम करता पळोवपा खातीर जाय आसलो। आजून एक हे घालून हे जो आहा पळय पायप जो पर्यंत जोडिना तो पर्यंत ताका कांय प्रोविजन घालचें। हे ऑलरेडी सांगना म्हाका एक तरी फाल्यां पर्यंत जावपाक जाय म्हणून दिसता तशें काम हेजेर सुरू आहा। शेनवार मेरेन स्लॅबाचे 2 लेयर मारून जाले। आयतारा सांजे उसरा पायपा जोडपाचें काम सुरू जालें। आयतारा दिसभर धांवपळ जाली ती अशी। 250 क्युबिक मीटर RCC घालून स्लॅबाचे 2 लेयर उबारल्यात। 8 वेल्डरांनी मेळून कुर्टी आणि मडकय IDCत दोनूय पायपलायनीचो बँड तयार केलो। पायपलायनींचे बँड तयार करपाक केरळ सावन 4 वेल्डर आपोवन हाडल्यात। पयले तिसवाडीचे 950 mm पायपलाइन फिटिंगेचे काम सुरू। बँड केल्ल्यान स्लॅब कमी लागतलो। पायपाक कॉन्क्रिटा मेरेन सकयल देंवयतले। कॉन्क्रिटाच्या 1 फूट वयर पायपा बसोवन उपरांत कॉन्क्रिटान बांदून घेतले। 22 मीटर लांबयेची पायपा जाय। 8 मिटरांचे एक पायप आसता। कोसळिल्ले सुवाते पुरती आता MM पायपा घालून लायन जोडटले। आयतारा राती मेरेन पायपां सायटीर पावली। पावसान आसोर केल्यार रातचे लायन फिटिंगाचें काम चालू। 900 mm जी पायप जी आहा पळय न्ही, तेका एल्बो लावन तेजी जी स्पीड आसता पळय न्ही, तेजी भयंकर पावरफूल स्पीड आसता। असल्या स्पीडीन ते टिकतशें म्हाका दिसना। टिकले जाल्यार वेल एंड गूड जालें, कित्याक जो फ्लो असो आहा पळय न्ही तो अचानक एल्बो लावन तो फ्लो सकयल वयतलो आनी फुडें परत वयर सरतलो। कित्याक फुडले 100 मिटरची पायपलायन आहा पळय न्ही ती ऑलरेडी थोडी डिसमेंटल जाल्ली आसा आनी तेजी वॉल्यूम बीन डिसमेंटल जाल्ली आसा। असल्या परिस्थितीन ते कितले सक्सेसफूल जातले काय ना हे जेन्ना स्टार्ट करतले पयलीं तेन्ना कळटले। निश्काळजीपणां टोटल PWDची आनी कॉन्ट्रॅक्टराची आमी तेंचे अनवरते काडून पासून ते कांयच केअर घेयनाले। आनी जेन्ना पळयताले आमी जेन्ना रस्त्याचें मेजर काम चलतालें थिंगा PWDचे सुपरवायझर जावं कोण इंजिनियर हे दिसनाले, व्हेरी रेअरली दिसताले। पायपा जोडून उपरांत फुटभर मुळाक कॉन्क्रीट घालून टेस्टिंग करता म्हळ्यार मंगळार दनपार जातली। ते उपरांत लायनींतल्यान उदकाच्या प्रेशराचे लिकेजीचे टेस्टिंग। काम नवे आशिल्ल्यान पयलीं कमी प्रेशराचेर उदक सोडटले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पणजे तिसवाडी लोकांच्या घराघरांनी उदक पावंक बुधवार उजवाडटलो। तो मेरेन तिसवाडी आनी पणजेकारांनी टँकर बायांचेर सोमार मंगळार धुकलपाचे। पण सपोज जर आयज पावस समज जर रातचो पावस पडोंक ना जाल्यार हें वेल्डिंग काम तेंचें सक्सेसफूल जातलें आनी जे फाल्यां पर्यंत तेंच्यांनी दनपार पर्यंत फूल वेल्डिंगाचें काम जे कंप्लीट करून फाल्यां सांज पर्यंत परत रिस्टोर म्हणल्यार उदक परत सोडपाचें अशें तेंच्यांनी एक एम दवरला, तो सक्सेसफूल जातलो अशें दिसता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।
उटंगरात कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव उदकापोना गेल्ल्यान भाज्यांक उजो पेटला तो पेटला, कड्डणाकूय उजो पेटलो. मालभाडे वाडिल्ल्यान ऐन श्रावण आनी चवथीच्या सिजनात दाळी, कड्डणाय म्हारग जाली. चवथी मेरेन परिस्थिती जाग्यार येव येता म्हणून बाजारकारांक आशा. मात शेजारच्या ह्या शेतकी राज्यांनी अजून तरी पावस उसण घेवपाचें नांव काडिना. खासा रिपोर्ट. सांगली, कोल्हापूर, बेळगांवच्यान गोंयांत भाजी कड्डणांची मोठ्या प्रमाणात पुरवण जाता. उटंगरान आयिल्ल्या हुंवारांत हे तिनूय कडेन शेतां उदकापोना गेल्यांत. फळभाजी, कड्डणांची पिकावळ काबार जाल्या. परिणाम गोंयची भाजी आनी कड्डणांचे पुरवणेचेर. भाज्यांबरोबर कड्डणांकूय उजो. मालभाडे वाडिल्ल्यान कड्डणूय पेटलें. कड्डणांचो रेट फाटले 15शीत 12 ते 15% वाडला. ऐन श्रावण आनी चवथीच्या खाणा जिन्साच्या सिजनात कड्डणां, दाळी खंय पावल्यो पळयात. चवळी आदी आशिल्ली 60 रुपया, आतां जाल्या 72 रुपया. मूग दाळ आदी आशिल्ली 85 रुपया, आतां आसा 90 रुपया. उडीद दाळ आदी आशिल्ली 75 रुपया, आतां जाली 85 रुपया. ग्रीन पीज आदी आशिल्ले 80 रुपया, आतां जाले 90 रुपया. वाटाणा आदी आशिल्लो 65 रुपया, आतां जालो 72 रुपया. चणा दाळ आदी आशिल्ली 73 रुपया, आतां जाल्या 75 ते 80 रुपया. मूग आदी आशिल्लो 80 रुपया, आतां 90 रुपया. लाल हरभरा आदी 55 रुपया आशिल्लो, आतां 70 रुपया. शेंगदाणे 100 रुपया, आतां 112 रुपया जाले. बाकीचे नित्याचे सामान पळयात खंय पावलां तें. बेसन आदी आशिल्ले 70 रुपया, आतां 75 ते 80 रुपया. मैदो आदी आशिल्लो 29 रुपया, आतां 36 रुपया. रवो आदी आशिल्लो 30 रुपया, आतां 35 रुपया. गोड आदी आशिल्ले 40 रुपया, ते जाले 50 रुपया. पामतेल आदी आशिल्ले 62 रुपया, आतां 68 रुपया. साकर आदी आशिल्ली 36 रुपया, आतां जाली 40 ते 45 रुपया. साखरेचे रेट मातशी मात जाला. किलो फाटल्यान 5 रुपया एक्स्ट्रा जाला. कित्याक खातीर वाडला रेट अशी? कोल्हापुरा बी सगळे हे जाल्या न्ही, पूर येयल्या न्ही, त्या बद्दल हे सगळे मातशी म्हारग जाल्या. आनी आमची गोंयची संजीवनी सगळी बंद जाल्ली आसा न्ही, त्या बद्दल आनीक मातशी कमी. चवथी कडेन कितें दिसता तुका, कितें जातलें? आतां चवथी कडेन कितें म्हण सांगतलो हांव, फाल्यांचें सांगूंक शकना न्ही. चवथीचे आतां सपोज जर ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जायत जाल्यार नॉर्मल येतली सारको. माल घालता कितें सांगता? माल म्हणटा तुगे माल जाय जाल्यार तुका एक्स्ट्रा ट्रान्सपोर्ट. आतां ट्रान्सपोर्ट येताना मातशें म्हारग येता ट्रान्सपोर्ट. पयलीं समज 10,000 बीन गाडी येताली, ती आतां 15,000 18,000 बीन सांगता. म्हणून त्या खातीर मातसो कॉस्ट वाडल्या. आनी थोडे थंय रोड बीन जाले की सगळे जाग्यार येतले अशें म्हाका दिसता. आनी चवथी पयलीं सगळे जाग्यार हे सगळे वाडले मातशे 2-2 रुपया. ते सगळे आर्टिफिशियल, म्हणजे अशे सारके अशे फॉर्म अशे वाडूंक ना, फक्त ट्रान्सपोर्ट येना म्हणून ते डिमांड जाल्या मातसो. ते रिस्क घेवंक सोदिना ते ड्रायव्हर बीन, म्हणजे घाटार बीन घाट बीन सारकें ना न्हू, म्हणून ते येवपाक रिस्क घेयना. आनी कोण घेता तरी पयशे मायज मागता, म्हणून त्या खातीर हे जाल्या. चवथी मेरेन परिस्थिती जाग्यार येवं येता म्हूण बाजारकारांक आशा. मात शेजारच्या ह्या शेतकी राज्यांनी अजून तरी पावस उसंत घेवपाचें नांव काडिना आनी परिस्थिती जाय तशी जाग्यार येना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूचे मोठे इतिहासीक चुकीक लागून भारताचो मोठो भाग पाक व्याप्त काश्मीर जावन उरलो. मध्य प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान पणजे बीजेपी आमदारांच्या बौद्धिकाक आयिल्ल्या कडेन गोंयचे मिडिया कडेन उलयलो. गोंयांकूय काँग्रेस आनी नेहरूचे चुकीच्या धोरणांनी पोर्तुगीजां कडच्यान मुक्तीक कळाव लागलो. शुक्रार शेनवार 2 दीस हे बौद्धिक चल्ले. पाकिस्तान ने कबायलों ने आक्रमण किया, हमला किया, और तब जब भारत की फौजें बहादुरी से लड़के पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, तब एक तरफा युद्ध विराम कर दिया गया. मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, और उसी एक तरफा युद्ध विराम का परिणाम है कि आज कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना हुआ है. अगर और थोड़ा पंडित नेहरू रुक जाते तो सारा का सारा कश्मीर भारत का अंग होता. ये नेहरू जी की ऐतिहासिक गलती थी. वही अपराध यहां गोवा में भी हुआ था. कांग्रेस और पंडित नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण इतने वर्षों तक पुर्तगीज जमे रहे हैं. गोवा की जनता आंदोलन करती रही. जैसे गोवा ने प्रगति और विकास किए, अब तेजी से जम्मू और कश्मीर भी विकास करेगा. आतंकवाद समाप्त होगा.
और इसलिए कांग्रेस बिखर रही है। मैडम और राहुल गांधी तो कुछ बोले नहीं आज तक। मैं तो मांग करता हूं सोनिया जी भी दृष्टिकोण स्पष्ट करे कांग्रेस का क्या है। राहुल जी से तो बोलने की उम्मीद मैं कर नहीं सकता इस मुद्दे पे, क्योंकि वो राहुल गांधी नहीं रणछोड़ दास गांधी हो गए। हॉस्पिसियोच्या नव्या बिल्डिंगेचे उक्तावणाक सरकाराची आता नोव्हेंबराची नवी डेडलायन। नोव्हेंबरात पुराय हॉस्पिटलाचे शिफ्टिंग नव्या बिल्डिंगेत करतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता। सावंतान आयतारा हॉस्पिसियोचे इन्स्पेक्शन केले। बरोबर आमदार दिगंबर कामत, आरोग्य संचालक आणि बाकीचे ऑफिसर आशिल्ले। सगळे पळयल्या उपरांत तशे खरें म्हणजे लोकांक प्रॉब्लेम जाता बंद करपाक जाय आमकां, कारण 85% ऑफ द ऑक्युपन्सी जे एमएस आतां सांगतले 85% ऑक्युपन्सी असल्या कारणान बरेचशा लोकांक कॅटर करप, कारण साऊथ गोव्यातले सगळे आमच्याकडे जायत्यो फॅसिलिटीज हांगासर आसा। फॅसिलिटीजच्या बाबतींत आमी कमी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां कमी पडटा। साऊथ गोव्यातल्या सगळ्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे आमकां शिफ्ट करपाचें टार्गेट जे आसा आमी म्हणटा की नोव्हेंबर पर्यंत। हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन सकाळीं उलयला येतना हेल्थ मिनिस्टर सांगलें की हांव वतलो म्हणून मुद्दम। ताणें म्हटलां की टार्गेट नोव्हेंबर दवरला, हेल्थ मिनिस्टरांनी दवरला। इज ऑल्सो कंटिन्युअसली तो फाटल्यान आसा। आमचे डायरेक्टर दिसा आसा तेय बी विशय हो फॉलोअप करीत आसा। नोव्हेंबर पर्यंत हांव म्हणटा नोव्हेंबर पर्यंत टार्गेट आमचो की हांगासल्यान आमी थंय शिफ्ट करप। खातीर पुराय वांगडा शिफ्ट करचें। फक्त डायग्नोस्टीक काही सेंटर्स आमचे थोडे ते हांगा उरूं शकता उरली जाल्यार एखाद्या वेळी। म्हणजे कशें सिटी स्कॅन आमचो हांगासर आसा, थंय जर येयलो ना जाल्यार ते डायग्नोस्टीक सेंटर्स हांगा उरूं शकता, बट पेशंट आमी एडमीट हांगा कोणाक दवरूंक शकचे ना। डायग्नोस्टीक टूल्स जे आसा म्हणजे कदाचित एक्सरे आसतलो किंवा सिटी स्कॅन थोडो ते उरलो हें जावं शकता कदाचित। दॅट वी वील टेक द डिसिजन। We have visited some wards also. There are some practical problems. They have told Dr. Disa to sort it out. There is a limited scope here. There is a limited scope because of space. Now, for example, this building is in dilapidated condition, but they are not able to construct because matter is in Supreme Court. And also he has said that he would like to discuss it with the Advocate General and all and see how best the matter can be resolved. So these are some of the things, but at least he has paid a visit and actually by his own eyes he has seen. So he says that the priority should be, I had also heard that the priority should be, I am also following it as the chairman of Public Undertaking Committee, because there also they have said that by October they will try to give possession to the Director of Health Services. So Director of Health Services said he requires 1 month as he has told today. So at least by November we should think of shifting this. मार्केट वा स्कुलांत वचूंक जाय जाल्यार आसाळी गांवच्या लोकांक भरतेचेर नदी पार करून पलतड गाडची पडटा, नाजाल्यार 6 किलोमिटरांचो भोवताडो मारून रस्त्यान वचपाचें। वास्कोच्या एका आदोगादान हायकोर्टान जनहीत याचिका घाल्या। सरकारान लोकांक येरादारीची पर्यायी आनी सुरक्षीत वेवस्था करची म्हणून याचिका। हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडून जाप मागल्या। ही काणकोणच्या आसाळी गावची परिस्थिती। भरतेर तांकां न्हंयची पलतड गाठून भुरग्यांक शाळेन सोडचें पडटा। घरचो नित्याचो बाजार करूंकय तीच वाट। न्हंय चुकोवंक गेले जाल्यार 6 किलोमिटराच्या रस्त्यान भोवताडो। हालींच उटंगरान लोकांचे बरेच हाल जाले। लोकांची परिस्थिती पळोवन आदवोगाद धरमदास पुसेकरान हायकोर्टान जनहीत याचिका घाल्या। सरकारान लोकांची पर्यायी आनी सुरक्षीत वेवस्था करची म्हणून याचिकेन मागला। सुरवातीच्या धावते आणि वेलेवयर जाल्ले सुनावणेन सरकारी अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टाक सांगला ते अशे, त्या रस्त्याचो गांवकारांक पर्याय आसा आणि शाळेच्या भुरग्यांक बसीची वेवस्थाय आसा। 5 ते 6 किलोमिटराचो भोवताडो पर्याय जावंक शकना म्हूण हायकोर्टान सुरवातीकूच मत उक्तायला। फुडली सुनावणी 21 ऑगस्टाक। सरकारान लोकांक पर्यायी आनी सुरक्षीत वेवस्था कितें केल्या ती सरकारान कोर्टाक सांगची पडटली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी भवेश बोरकार। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक। पेडण्या मोगो जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत उमेदवार घालतली म्हणून सुदीन घोषणा करून मेकळो। सुदीनान इब्रामपुरा वचून पावसान जाल्ले लुकसाणीची पळोवणी केली आनी लोकांक आर्थीक आदारूय केलो। सुदीनाचे इब्रामपूर भोंवडी केली म्हणून बाबू आजगांवकाराचे कार्यकर्ते बेजार। सुदीनाक आतांच कित्याक लोकांची याद आयली काय म्हणून प्रस्न। म्हाका चड उलोवपाचें ना। लोकांनी
त्याची मतांय पळयल्या, त्याचे विचारूय पळयल्या. म्हाका इतलेंच खबर आसा की खारघर मतदारसंघात गेल्या फावटी आमी मोगो पक्षाच्या उमेदवाराक निवडून हाडलो आनी खाना खान नांव हांव सुद्दां त्याचे बरोबर प्रचार केलो, किशोर पालवनाक केलो आनी बाबूजी दाळेंकारूय ताचे बरोबर आशिल्लो. आतां आमकां त्या विशीं विचार करून परत आमची संघटना बांदता आसतना मांद्रे आनी पेडणे हे दोनूय मतदारसंघ जे जिल्ला आसा ते आमी कशे लढयतले हे आमचें मुख्य ध्येय धोरण आसा. आनी तेन्ना तुमकां मुद्दाम आमी आपयता आमचो एक जिल्ला अजून हांगा मोगो पक्ष म्हणून आसा आनी तो म्हणजे श्रीधर मांद्रेकार. मोगो पक्ष जिल्हा पंचायत निवडणूक लढयता आणि येणाऱ्या विधानसभेकूय मागीर ते मागीर विधानसभेत पयलीं तुमचो कॅन्डिडेट तुम्ही आता डिक्लेअर करता खावया आनी मागीर विधानसभेत तुमचं इलेक्शनाच्या डेट टायमाचेर असं म्हटल्यार सगळें काम चालू करतले. आनी जवळ जवळ 20 दीस पयलीं जो आमकां फॉर्म भरपाचे पयलीं एक 10 दीस आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून तुमकां अशें दिसना जिल्ला फक्त 3 पंचायती आसता. 20 दीस तांकां खूब जाता. सुदीन इब्रामपूर पावलो ते पळोवन बाबू आजगांवकाराचे कार्यकर्ते चाळवले. बाबूक मोगोची न्ही, मोगोक खंय बाबूची गरज आशिल्ली. की बाबू आजगांवकाराक मोगो पक्षान जो घेतलेलो हे निवडणुकीन हमखास एक आमदार निवडून येतलो हेची ताका 100% खात्री आसलेली म्हणून घेतलेलो. आनी ते निवडून येतना धवळीकरान बाबू कितकी मदत केल्या तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. एका जाहीर सभेक फक्त 15 मिनटां भाशण केलें म्हणून आमदार निवडून येयना. त्याच्या स्टेटमेंटीचो निषेध करता. म्हाका ती स्टेटमेंट पयली दिसली की चुकीची छापली गेली की काय, पण नंतर कळ्ळां की प्रेसान तो बोललोच तसा म्हणून. त्यांनी स्टेटमेंट अशी दिली की बाबू आजगांवकाराक मोगोन घेतलो आनी मोठी घोट सुटली. पण म्हाका दिसता की बाबू आजगांवकारान मोगोची तिकीट घेवन मोगोचे आमदारकीचे निवडणं ही मोठी चूक केली. कारण बाबू आजगांवकार मोगो निवडान येवन मोगोक लॉटरी लागली ही. पेडण्याचे लोक ते पैशा फाटल्यान धावनात. पैसो कोणी कितलो दिलो म्हणून पेडणेकार पैशाक बोल जायनात. ताका अडचणी कोणाक मदत करता अडचणी घेतात. पयशे इलेक्शनाक पैसे घेवन मतां घालपी लोक पेडण्याचे न्हू. पेडणेकार स्वाभिमानी आहात आनी त्या स्वाभिमानान आमी सगळे जाण पेडणेकार बाबूच्या फाटल्यान आसतले. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. नावेली कोलमरोड रस्त्याची सामकी दशा जाल्या. 14-15 वर्सां जाली हीच गत. ह्या रस्त्यार डांबर म्हणटा तो दिसना. कच्चो रस्तो, तातूंत फोंडकुलां. मोठे मोठे ट्रक ह्या रस्त्या वेल्यान यो वच करतात. लोक विटला, आमदार कांयच करपाक सोदिना. रस्तो जाग्यार घालिना जाल्यार येरादारी बंद करपाची थळाव्यांची तयारी. For last 14 years and lot of holes and lot of it's a very dangerous to drive even for two-wheeler and to try to drive a four-wheeler. I request to authorities, to MLA or who is the concerned person over here, to PWD department, that as early as possible this road should be done. Hot mix has to be done and otherwise it is very dangerous to the life. हॉट मिक्स म्हणून अजून घायना ना आनी हे सायडीन MLA म्हणून आमगे लक्ष दिना. हांव मागता MLA कडेन मातशें हे सायडीन मातशें लक्ष दिवपाक. आनी हे ट्रक बी वयताय पळय ते आमच्यान आनी हें करूं जायना, कंट्रोल ना हिंगा. आनी इतले होंड पडे हिंगा पॉटहोल्स सारके. आनी हे भुरग्यां आमी इस्कुला वयताय, भुरगीं इस्कुला वयताय आनी हांव नको एक्सिडेंट जावपासून रावता वयता कितें. Stop paying heavy taxes, road taxes. This is the what road we are getting. इतले आमी टॅक्स फारीक रोड टॅक्स कोताय आनी हे आमच्या भुरग्यांक चोवपाचे. हे आमी एक आमच्या भुरग्यांक मोठे मरण तयार करून दवरला. केन्ना ह्या मरपा जाल्यार हिंगेन मरपाचे. हे फोंड इतले डीप आसाय हिंगाच न्हू आख्खे कोलमो रोड बिहायंड सिदारा सगळे रोड अशें आहा. कोलमो रोड वोड मोठो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरन्सीस we are facing this. Local people are facing this. Political differences between the local MLA and the local council. Whoever from 20 years this thing is happening. So हे तरी तुम्ही सारको कोण घेयनाय आनी नाल्यार आमी सगळे लोक मोच्या कडले रस्तो बंद करून पडलो. हांगा लोकल MLA म्हणटा तो दिगंबर कामत केन्ना येवंक ना आनी कोणाक खबरूय येवंक ना. ओन्ली इलेक्शना टायमार येता म्हणून ते निमती रावपा जायना. आतां आमी काल मिटींग घेतले. आमी फाल्यां हांगा आज करया म्हणून ते कळ्ळें दिसता आनी PWD कोणाक कळ्ळें दिसता. सो आतां रब्बर बिबर हाडून रोडार घालपाक लागले. हे रोडार रब्बर घातले म्हूण जायना. तेजे रोलर गुणोवपा जाय. हे बेश्टे घातले म्हणून तूं आतां फाल्यां घालता, फाल्यां रोलर हाडटा खंय. फाल्यां रोलर हाडूंक शकना कित्याक संडे तेंच्यांनी करपा ना आनी वयले कितें रब्बर घालतना तेंच्यांनी ऑलरेडी रोलर गुणोवपा जाय. पावस इतलो मोठो पडटालो की कितेंय घालें जाल्यार तें वता आशिल्लें. म्हणजे ताका अर्थच ना.
आमी सुद्दां ओगी रावले कित्याक आतां रेल्वे तुगेलें तें म्युनिसिपल गार्डना कडेन म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगे कडेन कितें कंडिशनां जालां तें पळय. नॅशनल हायवेचें काम तें तें सुद्दां आमकां समजुपाक शकता आनी पावसान तांकां कितलोय जर आमी हें केलें पावसान तूं कांय काम करपाक शकना. सो आतां काल तांणी सांगिल्लें सगळें रेडी करून दवरा, ड्राय स्पेल पडलो की चालू करपाक. त्या प्रमाणे काल राती तांणी सारकें कंप्लीट एक पर्यंत काम करून सगळें तें लिफ्ट करून हें केलें. आज सकाळीं तांणी तुमी आतां वचून पळयल्यार तुमकां कळटलें की जवळ जवळ पुलावेलें काम हें कंप्लीट जाल्लें आसा. बाकीचे थोडे पॉट सायडीन सकयल्ल्या सायडीन आनी दुसरे सायडीन आसा ते आज सांजचे पर्यंत काडटले सगळें. वर्स सुद्धा जावच्या आदींच चिखले हॉस्पिटलाचे फॉल्स सिलींग कोसळिल्लें. थंयचो स्टाफ आनी दुयेंतीक धोको आसा म्हणून मिडिया रिपोर्टूय येतालो. आतां GSIDCन रिपेर सुरू केला. लोकांनी भिवपाची गरज ना. रिपेराचें काम रोखडेंच सोंपतलें म्हणून दोतोर सांगता. नव्यान उक्तावण जाल्ल्या हॉस्पिटलाची दशा जाल्या म्हणून GSIDCच्या नांवान शबय चलताली. एक्चुअली ते सिलींग पडोन आशिल्लें. ते न्यूज पेपरार येयल्लें की सिलींग पडलें म्हणून. आमी मागीर HO मेडिकल ऑफिसर मेळून आमी सगळें इन्स्पेक्शन केलें. मातशें दोन कडेन मातशें डॅम्पनेस आशिल्लें थंय. सो इमिजिएटली आमी GSIDCक इन्फॉर्म करून तांकां सांगलो असो प्रॉब्लेम आसा, डॅम्प आसा दोन कडेन म्हणून. तो येवन पळया. तेणी इमिजिएटली येवन पळयलो आनी तेणी फ्युचर स्टेप्स घेतले आनी तेणी ऑलमोस्ट क्लियर केलें तें सगळें आशिल्लें तें कितें प्रॉब्लेम. केन्ना जाल्लो इन्सिडंट? एक 5-6 दीस पयलीं जाल्लो तो इन्सिडंट. आतां कांयच ना प्रॉब्लेम, सॉल्व जालो सगळो. दोन कडेन हे जाल्लें म्हणटा. दोन कडेन डॅम्पनेस आशिल्लें, पडोन आशिल्लें. मागीर तर तिणें येवन मागीर क्लियर केलां आनी आतां प्रॉब्लेम असो कांय ना. सद्या कितें आसा थंयसर सिच्युएशन? सद्या सिच्युएशन बरें आसा, कांयच ना. तर पडपाचें अशें बीन तसलें कांय ना. रिपेर वर्क बीन चालू आसा? रिपेर वर्क चालू आसा, ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक आसा. PWD कांयच करिना तें पळोवन महापालिकेनूच पणजे फोंडकुलांनी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट घालूंक सुरू केलें. पावसान उसण घेतल्याशी पळोवन महापालिकेन काम हातांत घेतिल्लें. मात आयतारा परत पावसाची पिरपीर सुरू जाल्ल्यान केल्लें काम व्हांवपाची चिन्ना. तातूंत पणजेकारांकूय पाशियेंस ना. आडवण दिसता आसतनाय जो तो कच्च्या कॉन्क्रिटा वयल्यान गाडयो घेवन चल्लो. राजधानीच्या रस्त्यांची जाल्या चाळण. फोंडकुला पुरोवंक महापालिकेन 50 क्युबिक मीटर RCC रेडीमेड कॉन्क्रीट मागून घेतला. महापौर म्हणटा PWD, जिओ आनी गॅस पायपलायनीच्या कामात रस्त्यांची दशा जाल्या. आतां चवथ लागीं पावल्यान आमकां ते पेवर्साचें काम करूंक मेळना. कित्याक एक पेवर्साचे आडवे घालता खूब टायम लागता. म्हणून मागीर आमी चिंतलो की आमी रेडीमेड आमी तें कंपनीवाल्यांक आपयलें, बाबा तुमचें तें रोखडेंच घट जाता अशें कॅमिकल तुमी. ते म्हणलें हय 25 ग्रेड कितें म्हणटा हेका. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमी डिसिजन घेतलें आनी काल वत हय कॉन्क्रीट म्हणजे पयर शेनवार आमकां काल मेळ्ळें आमकां. म्हणजे पयर एक वत आसलें त्या प्रमाणे आमकां मेळ्ळें. त्या प्रमाणे आमकां तें मेळ्ळें आनी आज कालच्यान आमी पयरूच ऑर्डर केली तांकां आमी आनी कालच्यान तेंच्यान सप्लाय स्टार्ट केली. काल आमी 3 ट्रक हें केले आनी आज जाता पळय सकाळच्यान. म्हणजे आज सकाळीं पावस पडल्यान काम मातशें स्लो जालां. पूण आमी 7:30 पर्यंत जाता तितकें मॅक्झिमम कवर करतले. ट्राफिकाक कित्याक आज आयतार हॉलिडे आसल्या कारणान आमकां काम करूंक मेळटलें. फाल्यां आमकां तितकें काम करूंक मेळचें ना. पूण आमी फुडल्या वीकभर सगळें पणजेचें पडोवन सोंपोवंक सोदता. पळय हे रोड हांव तांकां डायरेक्ट ब्लेम करता. हे रोड जे आज परिस्थिती जर पणजेन जाला न्ही, हे PWD, जिओ आनी आमचे गॅस पायपलायन तिनूय कंपनीन जी हेजी रस्त्यांनी वाट दान उडयली. एटलिस्ट आमचे कडेन जिओचे आमचे कडेन तेंचे डिपॉझीट आसा ते आमी फोरफीट करूं शकतात. आमी कितें काम केलें तें डिडक्ट करूं शकता. वेर PWD आनी गॅस कंपनीन आमकां आमची सेक्युरिटी तेंचे कडेन आमचे कडेन तेंचे कांयच ना. आमी तें कांयच करूं शकना. तांकां कितके फावटी PWD आमी तांकां मिटिंगाक आपयले आनी बाबा ती रिस्टेट करता सारकें करा. तेंच्यांनी कांयच आयकूंक ना. आयतारा पावसान कॉन्क्रीट घालूंक बरीच आडमेळी आयली. तातूंत गाडयेकार देड शाणे. दोळ्या मुखार आडवण दिसता आसतनाय कच्च्या कॉन्क्रिटा वेल्यानूय चल्ले. कोणाक पाशेंच म्हणटा तें ना. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मडगांवां बड्ड्या सेंट जोकीचें फेस्त मोठ्या उमेदीन मनयलें. एका तेंपार हें फेस्त पेराचें फेस्त म्हणून फामाद आशिल्लें. फेरयेक घे म्हणून पेरां येतालीं. आतां मात ह्या फेस्ताक पेरां दिसनात. आज आमकां
कामात आम्ही उठे धरूया. आज आमचे मध्ये जायती भाऊ भयण आसात जी गरजेवंत आसात. आम्ही दोळे राव आम्ही पळयताव ही लोकांची यादीक आमी लेगीत पळयतात आनी पळयत आसले अशें करता. हांव ह्या जाग्यार आसा काय पळयतात आनी पळयत आसले अशें होच आमी घेवन तशेंच करूं. आनी तूं वचून हांव तेच भाशेन करतलो जाल्यार आमी म्हाकाच ना म्हणूंक जाय सॅक्रिफायस हेच भाशेन गोंयांत जावन ही बरो आमकां म्हणटा वच आनी तुमी तशेंच करूं. YSCA 6वे ऑल इंडिया आमंत्रिताचे बास्केटबॉल सर्तीत दादल्यांच्या गटात हुपर्स जाल्यार बायलांच्या गटान लायफ चेंजर्स वस्ताद थारले. शेनवारा राती डॉन हॉलात जाल्ले फायनलीत हुपर्सान CVO क्लबाक जाल्यार लायफ चेंजर्सान बॉम्बेक हारयले. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.